Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. दुसरे सोमुर्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. मोआबाच्या मैदानायलो मोइजेस नेबो दोंगरार जेरिकोच्या सामकार आसलेल्या पिसगाचे तोकशेर सोडलो आनी सर्वेस्परान ताका आखो देस दाखयलो. गिलियाद तें दान पर्यान, आखें नाफ्ताली वस्तोमतेच्या दोर्या पर्यान, एफ्रायमाचो आनी मानसेचो गांव आनी जुदाचो सगळो गांव, नेगेब आनी जोअर पर्यान खाजूर माडांनी भरलोल्या जेरिको शाराचे फालक्याचें मैदान. आनी सर्वेस्परान ताका सांगलें, हो देस आब्रामाक, इजाकाक आनी जाकोबाक दितलो म्हूण हांवें सोपूत घेतलोलो. अशें म्हणून हांव तो तुजे संस्थीक दितलो. तुज्याच दोळ्यांनी तो देस हांवें तुका पळोवंक दिलो, पूण तूं थंय पावचो नाय. थंय मोआबाच्या गांवांत सर्वेस्पराच्या निर्णया प्रमाणें सर्वेस्पराचो सेवक मोइजेस मेलो. मोआबाच्या गांवांत बेतपेओराच्या सामकार आसलेल्या फालक्यान ताका पुरलो, पूण आयज पर्यान ताची समाधी कोणाक मेळूंक ना. मोइजेस मेला तेन्ना ताका 120 वर्सां आसलीं. ताच्या दोळ्यांची नदर उणी जावंक नासली आनी ताचें बळ देंवूंक नासलें. इस्रायेलाच्यो पूत धुवो मोइजेसाक मोआबाच्या मैदानार 30 दीस रोडल्यो. मागीर मोइजेसा खातीर दूख करपाचे दीस सोंपले. नूनाचो पूत जोसुवे जाणवायेच्या आत्म्यान भरलोलो, कित्याक मोइजेसान ताचेर आपले हात दवरलोले. सर्वेस्परान मोइजेसाक दिल्लो तो हुकूम पाळून इस्रायेलाच्या पुता धुवांनी ताचें उतर आयकलें. तेतून थावन इस्रायेलांत मोइजेसा असलो प्रवादी आनीक दिश्टीक पडोंक ना. सर्वेस्पर ताचे कडेन तोंडातोंडी उलोयतालो. ताचे उदेशी इजिप्त देशांत फाराव आनी ताच्या सगळ्या सेवकां हुजीर आनी देसा मुखार सर्वेस्परान खुणां आनी ओजापां केलीं ते बाबतींत, आनी तशेंच आख्या इस्रायेलाच्या दोळ्या मुखार पदवेदार बावळ्यान आनी व्हड भें दाखोवन मोइजेसान कर्तुत्वां केलीं ते बाबतींत. ताचे असलो दुसरो कोण ना जालो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. देवान म्हज्या आत्म्याक जीव दिला, ताचें नांव व्हड जावं. प्रिथुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. ताच्या नांवाचे मोहिमेक गितां गायोनां घोडात. ताचे मोहिमेची किर्ती गाजोयात. देवाक सांगात, कितलीं विचित्र तुजीं कर्तुत्वां. जबाब. देवान म्हज्या आत्म्याक जीव दिला, ताचें नांव व्हड जावं. येयात आनी देवाचीं कर्तुत्वां पळयात. मनशां मदें घडिल्लीं विस्मितां आमकां तोटाक करतात तसलीं. राष्ट्रांनो, देवाचें नांव वयर काडात. व्हडल्या ताळ्यान ताची स्तुती गाजोयात. जबाब. देवान म्हज्या आत्म्याक जीव दिला, ताचें नांव व्हड जावं. देवाची भक्ती करतल्यानो, सगळीं तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितें केलां तें वर्णिता. ताका हांवें व्हडल्यान उलो मारलो. ताची वाखाणणी सदांच म्हजे जिबेर.
जबाब, देवान म्हज्या ओतम्याक जीव दिला, ताचें नांव व्हड जावं. उद्गार. देव बाप आसलो जेजू सोवें खुरसार, आपले वेंगेंत परतून घेवच्याक संवसार. मनशांक आपले वेंगेंत हाडूंक आतां दयेन ताणें आमचे आधीन केलां. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुजो भाव तुजेर कसली एक चूक करीत जाल्यार वच आनी तुजे आनी ताचेच भितर ती ताच्या तोंडार सांग. तुजें तो आयकोत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें जोडून घेतलोय. तुका आयकोना जायत जाल्यार दोगां ओ तेगां गोवायांच्या उतरार सगळें रुजू जावंक जाय. देखून तुजे बराबर आनीक एकल्याक ओ दोगांक घेवन वच. पूण तांकांय आयकोना जायत जाल्यार सोबेक कळय. सोबेक आयकोना जायत जाल्यार तो अनभावार्थी ओ दोंड वसूलदार म्हूण समज. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, संवसारांत तुमी बांदशात तितलेंय देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो, आनी संवसारांत तुमी सोडशात तितलेंय देवूय स्वर्गार सोडून दितलो. आनीक एक हांव तुमकां सांगतां, तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कसलीय वस्त मागूंक एका मनाची जातीत जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक दोगां ओ तेगां जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसतीत थंय तांचे मदें हांव आसां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. माथेव 18:20 म्हणटा, म्हजे नांवान एक जातीत तांचे मदें हांव आसां. नियाळाक आदार. रात जाल्ली एकसूरपणान जियेतालो एक पिडेस्त आपले कोश्ट आनी दूख दोतोरांक आनी नर्सींक सांगतालो. घराचे आनी भाटाचे डॉक्युमेंट्स आपले बायलेन आनी भुरग्यान आपले करून घेतले आनी म्हज्या माय पायंक आजिलांत घातलीं. हांगा हांव एकसूरपणान कोश्टवतां. चड हांव सिंतिमेंत काडटां म्हज्या देवाचो. ताणें म्हाका पयलो सांडला आनी ह्या यमकोणांत घातला. रातच्या मोद्यानीर वेळार नर्सस काळो करून भितर सरल्यो आनी ताच्या हाताक धरून तांणी मागणें केलें. ताचेर हात दवरून ताका बापाक समोर पिलो आनी परतून आपल्या कुडींत परतली. हें पळोवन दुसऱ्या दिसा ताणें त्या नर्सीक सांगलें, काल रातीक देव म्हज्या सांगाता आयला आनी हांव एकसुरो ना आनी तो आमची कोंकणी भास जाणाय. हें एक व्हडलें देणें. पयल्या वाचपान देव इस्रायल पुर्जेक मोइसेस ह्या फुडाऱ्या उद्देशी तांचे लागीं उलयता आनी एकसोरो सांडिना. तो आपल्या उतराक घालतो आनी विस्वाशी रावता. शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, हांव तुमच्या सांगाता आसां. म्हजे नांवान एकठांय जालोल्यांक हांव कदींच सांडचो ना. जावं कुटुंबांत, समुदायांत, फिरगोजेंत आनी समाजांत
जितले पावटी देवाच्या नांवान मेळटात तेन्ना तो आमचें दूख वळखून घेवन आमकां सांगात दिता आनी आमचे कोश्ट काडले म्हूण आस्वासन दिता. सुर्गींच्या बापा, तुजेर विस्वास दवरून तूं आमच्या सांगाता आसा म्हूण वळखून घेवंक आनी ते पुरी जियोंक आमचे भावार्थाचे दोळे उक्ते कर म्हूण मागता. आमेन. Thank you for joining today. If this helped you prepare for tomorrow's Mass, please like, share and subscribe to support this ministry. God bless you.